एक मिनट मार्च मुखार एक मिनट येस आयज ही प्रोजेक्टाची सुरवात केल्या ती कितें आनी कितें ना हो प्रोजेक्ट हांव आमदार जावचे पयलींचो प्रोजेक्ट हो कसो तरी हो प्रोजेक्ट वॉज नॉट सीइंग द लायट ऑफ द डे. खूबदां हांवें असेंब्लीनी हो रेज केलो. इशू म्हणटा तो असो की हावजींग बोर्डान लँड एक्विजिशन केल्लें आय थिंक मिनिमम 15 years बिफोर. हांव आमदार जावन आतां 12-13 वर्सां जालीं. ताजे पयलींचें लँड एक्विजिशन हे प्रोजेक्ट 2-3दां चेंज केल्लो आहा. आनी आतां जो कितें केला तो एक्स्ट्रा FAR बी घालून जो नवे ODPचे प्रमाणे ताजें झोनींग हें आहा ताजे प्रमाणे ते 99 डबल बेडरूम आनीक 31 ट्रिपल बेडरूम फ्लॅट्स आनी प्रोविजन केल्लें आहा आनी 12 दुकानां. आतां एज अ लोकल MLA आय वेलकम द प्रोजेक्ट. एक की सरकार कितें तरी करता आनीक हावजींग बोर्ड हातपांय दोडायता हें दिश्टी पडटा की बाबा फुडें तरी पावल्या एक प्रोजेक्टाची तरी पायाभरणी जाल्ली आहा. तातूंत दोन डावट जे लोकांक येतात आनी स्थानीक मनशांक येता म्हणटा ते हावजींग बोर्ड म्हणल्यार नॉर्मली एक मायग्रंट कॉलनी कशी जाता एक लो कॉस्ट हावजींग कशें हें जाता आनी एंटायर एरियेक तो मार बसता इमेजीक मार बसता. हांगा जे भशेन तांणी कॉन्फिगरेशन केलां आनी बाबजीत सांगता ते भशेन की 30% स्थानीक फातोर्डेकारां म्हणल्यार 30 वर्सां ते हांगाचे रेजिडंट आसचे पडटले आनी 30% जे लोक शॉप घेतले दुकान फ्लॅट घेतले हे स्थानीक मनीस आसतले. उरिल्ल्या हातून जे मनीस कोण आसतले तांकांय बी 30 years मिनिमम रेजिडन्सी क्लॉज तांणी एप्लिकेबल केल्ली. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच एक जो हांगा आमचे फातोर्डा मतदारसंघान आमी कॉस्मोपॉलिटन आसत सगळे समाजाचे सगळे धर्माचे लोक हांगा बरे भशेन जगता आसत पूण नॉर्मली गोंयकाराच्या सायडीन रावंक सोदता हें बदलूंक जायना आनी हाजे खातीर स्थानीक लोक आक्षेप खूबदां घेतात. पूण म्हाका दिसता ते भशेन हें जें प्रोविजन तांणी केलां ताजे खातीर बरे गोंयकार हांगा रावंक शकतले आनी बरे गोंयकारांनी फुडें सरूंक जाय. हें फुडें सरपा खातीर जो कॉन्ट्रॅक्टर जाका काम हें पडलां तो MV राव म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर ताणें ब्रीज व्हडले खूब बांदिल्ले आहा आनी एक बरें क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्शन हांगा दिवंक जाय. आमी कांय कोणा कडेन च्या घेना. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच तागेलें कन्स्ट्रक्शन बरें आसपाक जाय. बरें कन्स्ट्रक्शनाक लोक इजिली एंडोर्स करतात. आज फातोर्डा मतदारसंघ म्हणटा तो एक इन्फ्रास्ट्रक्चरली डिवेलॉप्ड मतदारसंघ आहा. अंडरग्रावंड सिवरेज आहा अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी आहा. सो जे दुसरे गांव गोंयांत जावपाचे आहा 10 वर्सांनी ते ऑलरेडी आमी पयलींच अचीव केल्ले आसा. सो हाजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चरान बरें आसा रस्ते व्हडले आहा लोक बरे आहा क्रायम ना लॉ एंड ऑर्डर बरे भशेन आहा सगळे समाज बरे भशेन जगतात. हाजे खातीर लोक हांगा रावपाक येतात आनी लोक रावपाक येतना ही जी परिस्थिती आहा ही बदलूंक जायना हें आमी वी शूड बी कन्सर्न्ड अबाउट दॅट एंड वी वील बी कॉन्शियस अबाउट इट. आतां हावजींग बोर्ड बरोबर कोऑपरेट करप आनी तांणी स्थानीक लोकां बरोबर कोऑपरेट करचें हें हांव तांचे कडेन आग्रह करतां. एक जो इशू हांगा आहा म्हणटा तो जी सिवरेज लायन हांगा येता ही सिवरेज लायन ओवरलोड जाल्ली आहा आनी ताजे खातीर जंय आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन पावता थंय ती लीक जाता. ताका आमी एक नवें एक स्टॉप गॅप अरेंजमेंट ताका आमी म्हणटात CIPP म्हणटा तो आमी तो प्रोजेक्ट एक केल्लो आहा. तातूंत तें फुल्ली मिटिगेट जातलें म्हणून हांव म्हणना पूण एक जातलें की 120 युनिट जर हांगा येतात जाल्यार नवें प्रोविजन सिवरेज नवे पायपलायनीक अलॉंग द रोड सायड करचें पडटलें जाचे खातीर आमी सिवरेज डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट केल्लो आहा. आनी जर तो प्रोजेक्ट खंय तरी मदीं झिरकता जाल्यार बाबजी तारोलकार ह्या सरकाराक सपोर्ट करता ताणें आपले गूड ऑफिसीस वापरून ते पास करून दिवचे कळ्ळें तुका न्ही. सो दॅट इज वन इशू तो लोकांक एक कन्सर्न आहा. दुसरो म्हणल्यार हांगा जो ओपन स्पेस आहा भितर तो ओपन स्पेस आमी ह्याच डेव्हलपमेंटान घेवंक जाय. ओपन स्पेस जर बरो जालो जाल्यार लोक हांगा रावंक शकतले
आनी तो ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट करपा खातीर तांणी प्रोविजन करचें हो म्हजो तांकां 2 रिक्वेस्ट आहा आनी जाता तितले फातर्डेकार गोंयकारपण म्हणटा ते हावजींग बोर्डान दिसपाक जाय हावजींग बोर्ड म्हणटा ते सगळे हावजींग बोर्डा भशेन हो हावजींग बोर्ड जावचो न्ही हो हांव लोकां कडेन मागता गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी हे जावपा खातीर बाब जितूय आपलो हातभार लायतलो हे हांव आशा बाळगिता. नमस्कार. आयज आमी अंबाजी फातोर्डा हांगासर आसा आनी आमचे मदीं आमचे ऑनरेबल लोकल MLA बाब विजय सरदेसाय म्हाजे फ्रेंड हांगासर आसात आनी खरें बरें दिसता कितलीं वर्सां पेंडींग प्रोजेक्ट आयज सक्सेसफुली हांव एज अ चेअरमॅन आनी ते एज अ आमदार हांगासर ह्यो सुरवात करतात. इन शॉर्ट इतलें सांगूंक सोदता आतां जे विजय बाबान म्हटलां की लोकलांक गोवन्सांक हे मेळपाक जाय सो आमी ऑलरेडी हे इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. सो हांगा जो प्रोजेक्ट जातलो 120 फ्लॅट्स येतले तेतूंतल्यान 31 आहा ते 3 BHK आहा आनी 99 फ्लॅट्स आहा ते 2 BHK आहा आनी 12 शॉप्स आहात. सो हे जे एंटायर युनिट्स येतले ते 30% ओन्ली रिजर्वड फॉर फातोर्डा पीपल म्हणजे तुमकां फातोर्डाकारांकूच ह्यो रिजर्व 30% हे प्रोजेक्टाचे तुमकां मेळटले तुमीच एप्लाय करूं शकतात. रेस्ट जे आहात युनिट्स ते गोंयकारांक जो गोंयकार ओरिजीन गोवन आनी 30 years रेजिडेन्शियल प्रूफ आहा तेकाच ते बाकीचे उरलेले मेळटले म्हणून आमी गोंयकारां खातीर हावजींग बोर्ड सद्या आमी प्लॅन केला आनी फुडें वयतात गोंयकारां खातीर कित्याक आयज आमी पळयतात भायल्यान कितलेशेच लोक येतात जमणी घेतात घरां बांदतात आनी आयज गोंयकारांचें अस्तित्व खंय तरी पयस वयता कशें दिसता. सो तेका लागून गोवा हावजींग बोर्ड प्रयत्न आपले करता की गोंयकारांक खंय तरी बेनिफीट मेळचे आनी रिजनेबल रेटीन मेळचे. हे जो प्रोजेक्ट आहा आमी असो प्लॅन केला म्हणजे आतां विजय बाबान म्हटलां की वचत ते हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट आहा ते तितले बरे ना सो ह्यो आमी स्पेशल कन्सल्टंट अपॉइंट करून बऱ्या पैकी बऱ्या क्वॉलिटीचो म्हणजे H1 म्हणजे आमचे 3 कॅटेगरीज LI MI आनी HI म्हणजे HI लेवलीचेर ह्यो आमी हांगासर प्रोजेक्ट हाडटा म्हणजे बरे लोक बऱ्या क्वॉलिटीचे तुमकां प्रोजेक्ट हांगा युनिट्स मेळटले. तशेंच आमचे खुबशे हावजींग बोर्डाचे प्रोजेक्ट्स आहा जे येणाऱ्या काळान आमी हांगासर आख्या गोंयभर करूंक सोदतात आनी हांगासर हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या हांगासले तुमचे लोकल MLA की तेणी आमकां सपोर्ट केला ह्यो प्रोजेक्ट हे करपाक आनी फुडें तेंचे जे मागणी आहा सेवरेजीची कितें हेल्प आमचे कडल्यान जाय हो सरकारा कडल्यान डेफिनेटली हांव तांकां फूल सपोर्टूय करतलो. दुसरें ओपन स्पेस आहा ओपन स्पेस आमी 3000 स्क्वेअर मिटर आहा जी आमी ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीक हँड ओवर केल्ली आसा तरी पूण तांकां जाय जाल्यार आमी ह्या प्रोजेक्टा वांगडा तो डेव्हलप तांकां करून हांगा तुमकां फातोर्डाकारांक दितले जेणे करून हो प्रोजेक्ट एक बरो आनी ब्युटिफूल प्रोजेक्ट जातलो. धन्यवाद. आणि एक दुसरी गोष्ट न्ही आता हावजींग बोर्डाचे जे पळय फ्लॅट्स बीन आसा पळय न्ही ते हे जातात म्हणजे भायल्या लोकांक बीन सेल जातात ताजेर नियंत्रण हाडपाक कितें करतले. ऑलरेडी आमचे प्रोसिजर कितें आमी 10 वर्सां म्हणजे इवन प्लॉट आसूं फ्लॅट आसूं 10 वर्सां तूं विकूं शकना तो प्लॉट आसूं प्लॉटाचेर तूं घरूय बांदलें आतां दवर्ली आहा आमचे गोगोळ आहा थंय प्लॉट्स लोकांनी प्लॉट घेतल्यात घरां बांदल्यात आतां ती 10 वर्सां जाली त्यांनी 3 वर्सांनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट हाडून दिली कंप्लिशन प्रोजेक्ट आपलें घर कंप्लीट जाल्या उपरांत 10 वर्सां ताका विकूंक बीन कांय मेळना. 10 वर्सांनी तो करता आमी सगळ्यांचेर कंट्रोल करूं शकना कोणाचे फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसतात इश्यूज आसतात सो तेचेर कंट्रोल आमी 10 वर्सां कंट्रोल दवरतात प्रत्येक युनिटाचेर तशें ते प्रमाणे सगळे आमी रुल्स आमचे हावजींग बोर्डाचे ते प्रमाणे आमी फॉलो करता. कारण आतां हावजींग बोर्ड आसा पळय न्ही दवर्ली हावजींग बोर्ड थंय खुबशे लोकांनी आतां भायल्या लोकांक घरां विकल्या आनी ती अक्षरशः फ्लॅट बीन आहा पळय ते एक्सटेंड करून लोकांनी घराच्या भायर दुकानां काडल्या आनी एनक्रोचमेंट जाल्यार रस्त्यार पावला. पंचायत म्हणटा आमकां कांय अधिकार ना म्हणटा हावजींग बोर्डाक क्वेश्चन हे करता बोट दाखयता बट खंय आमी पळयलें जाल्यार कांयच कंट्रोल ऑलरेडी ना. 2 फावटी आमी इन्स्पेक्शन केले तांकां नोटिसीस काडल्यात परत पुलीस कन्सर्न पुलीस स्टेशनाकूय कळयला PWD कळ्ळ्या तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट रस्त्यार केला आतां रस्तो आमी ऑलरेडी आमी रोड बीन तो डेव्हलप केला आतां ते PWDची जबाबदारी आसा रस्त्यार एनक्रोचमेंट कोण आहा ते परत तांकां प्रत्येक टायमार सांगलेले ते एक दीस 3 म्हयन्यान ते काडटात आनी परत आसले ते गेले पण घालतात कापेती घालतात आनी एनक्रोच करतात सो तांकां ऑलरेडी नोटिसीस काडलेले आहात आनी ते क्लियर करपाकूय लायला. सनबर्न तुमचे थंय येता कितें दिसता जाय सनबर्न जाय गोंयाक सनबर्न पळय EDM फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर EDM जाय आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा
हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर ह्या सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना, पूण आमच्या थंय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सी फूड फेस्टिवल जे पणजे जाताले ते ह्या फावट 13, 14, 15 हे आरांबोल बिचाचेर जाता आनी ते आमी स्पेशली टुरिझम डिपार्टमेंटान चेंज करून घेतला की आमचे कोस्टल बेल्टीक सगळे रापणकार असतात आनी रापणकाराची ट्रेडिशन परंपरा कितें वेवसाय करता तांकां खंय तरी आमी मोटिवेट करपाक जाय. ताका लागून आमी रापणकाराचे फेस्ट हे कॅलेंडराचेर घालून घेतलेले टुरिझम डिपार्टमेंट. सो ते कंबायन केले रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल हे केला आनी आरांबोल 13, 14, 15 जातले. सगळे तुमकां फातोर्डा गार्डाक आनी सगळ्या गोंयकारांक थंयसर आपयतात. 13, 14, 15 तुमी रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवलाक येवचे. सो मच पयलीं दिलें